मरे सुकून सकाळी बारसोरनो सांची पळत वच वाटेर शिलीची तेदना हंगे एक भोजपूर म्हळेल एक जाग आसा ते भोजपूर आमचे भोजेश्वर म्हळेल एक शिवाल देवस्थान आसा जाल्यार हे देवस्थान इनकम्प्लीट एक रायान हांगा देवस्थान बांदूचे स्टार्ट केले सुरवेतान लिंग केले व्हड लिंग कोरून त्या लिंगाक सुत्त बांदी तर केले रायाल नाम राजा भोज ताणें लिंग सुरवे बांधले व्हडलें लिंग ते बांदून मागीर ताका सुत्त देवस्थान बांधलें देवस्थान बांदून कंप्लीट जाय तेतून ताका ताजे वयरी गोपूर कुर्चे जायनी ते वयरी तशें ते इनकम्प्लीट तशें ते पूज ना लाते कोणते बट्ट बैसून ते पूज करता असं भारी चंद असं लिंग देवस्थान पुरा एक नमने लायक वायब्रेशन असं पूज हांगा कसलें इनकम्प्लीट जाल्यार एक नमने खुशी जाता पळय आमी देवस्थान कशें म्हणून दनपार 12 गंटे वेळू हंगा वत म्हळ्यार त्या नमने वत इतलें तोग्गु दुखून हंगा वयर ताय चमकून स्टेप्स चोंड जातना पुरो जाता तितलें वत हंगाचें उंचाणी हंगाचें वताक जाल्यार इतलें वता जाल्यार आमकां वयर चोंड येता तरी हांगा ह्या देवस्थानाचें एक भव्यते आनी ते भितर वयले ते एक लिंगाचे चंद आहे पुरो पळयतना पळय कितलें चंद आसा पळय कितलें भव्य आसा पळय हें देवस्थान कितलें व्हड जावन भविष्य कंप्लीट जाल्यार भारी एक नमनेचें एक नांव पावतशील कितकी जाल्यार आमकां पूर जायना हांगे भितर वयली ब्युटी पळयतना तशी शिखर नतिले हे इनकम्प्लीट देवस्थान हाजी सुत्तू ग्रीनरी पळयाची भारी चंद आसा हे एक स्पॉटच एक तितले एक चंद आशिल्ले एक जागो तुकुन आमी सांची वचा ये लाइट दिख रहा है एक एलिफेंट का दांतों का होल्स है यहाँ ओरिजिनल आइवरी था ओरिजिनल किसने निकाला कब निकाला नो एविडेंस इसका एविडेंस है ओरिजिनल आइवरी लगा हुआ था एलिफेंट को कंट्रोल करते उसको किस नेम से जानते हैं जो एलिफेंट को कंट्रोल करता है माउथ यहाँ माउथ फीमेल है इधर मेल है 100 BC में लेडीज को जेंट्स के बराबर का समानता का अधिकार आज कहते हैं लेडीज फर्स्ट कौन सा न्यू बात 2000 बनने पहले भी वो प्रेजेंट टाइम भी इसलिए बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं जी। अब बुद्धा का लाइफ का स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट पैनल अपर में बोधि ट्री अपर बोधि ट्री ट्री मीन बुद्ध जी का ओरिजिनल नेम क्या था बुद्ध का ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ का नेम गौतम बुद्ध क्यों कैसे पड़ा जी फिर सिद्धार्थ के बर्थ जन्म के 7 डेज के बाद मदर महामाया एक्सपायर हुआ प्रॉब्लम हो गया फादर को शुद्धोधन को 7 डेज का बेबी इसका देखभाल प्लेस में सबसे अच्छा कौन कर सकता है मदर गया घर में को अपना घर में कौन दादी नानी मौसी बुआ 4 ऑप्शन आपके पास 1 ऑप्शन चॉइस करो दादी प्रेजेंट टाइम भी उस टाइम भी प्रेजेंट टाइम भी दादी नहीं नानी नहीं मदर का सिस्टर मौसी होता है माँ जैसा जिनका नेम था प्रजापति गौतमी नेम प्लस कर दो गौतम जिसको एलाइटमेंट होता है नॉलेज होता है उसको कहते हैं बुद्ध फुल नेम इनका गौतम बुद्ध हुआ और नेम सिद्धार्थ वही कल्चर रिटर्न हुआ आज स्टूडेंट की मार्कशीट मदर का नेम ऐड कर दिया अपने टाइम मदर का नेम नहीं था जी क्योंकि मुगल डायनेस्टी में ये दबा हुआ था कुंती का बेटा कर्ण है अशोका का लाल कृष्णा भाभी मदर है आज मदर को फादर से ऊपर टॉप पर लेके आया सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया स्टूडेंट को फादर का सरनेम का जरूरत नहीं मदर का सरनेम यूज कर सकते हैं फादर का क्या काम बचा
मनी कमाओ घर में दे दो। सेकंड पैनल देखेंगे सब चेरिट बना हुआ है। देखिए उसका मैन खड़ा है, मैन के सामने देखो टी जैसा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब बुद्ध सिंबोलाइज, ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ। तो जो मैन है चेरिट को चलाने वाला इनका सारथी है। कलिंग आवार जतरी अशोक महाराजाक जीवनांत एक नमने कसं एक जिगुप्सशी आयले ताका भारी बेजार जाल्लो। तेदना ताणें हिंदुइजम सोडून बुद्धिजम स्वीकार केलो। त्या टायमार ताणें बांदिल्लें हें स्तूप। कळलं आम्ही खंय आसात म्हणून सांगून 200 रुपये नोट सांची तुम्ही पुरा जणांन गेस केलेलं करेक्ट। सांची स्तूप आमकां ती मागशी दिसता। आतां आमी हेजे एक सायडा वचून पळोवया। आतां 4 सायडा चारय अशें एक सायडा वचून पळोवन ताजे पुराय कसं ताजे केतवण्यांनी म्हणून पुराय पळोवया। हांगा पळयाची हांगा पळय हे एक हांगा चार मनशांक गेले एक केतून दवरला। तांत पळय एक मनीस हांगा रडता आसा, एक मनीस शांत जावन आसा, एक मनीस स्माईल करता, एक मनीस हसता। तशी पळय हे 4 जाणांक गेले भाव विंगविंगड आसा। ते 4 जणांक भाव विंगविंगड आसा। ताजेर तूं कसं काय म्हळ्यार बुद्धान कसं थंय आमकां सांगलां म्हळ्यार लायफ प्रती लायफ पुरो जना आशिल्लीची ते लायफ आमी कशी काण घेताची, एक आमी ते कशी घेवन वताची, आमी ते रोवण अशी मुखार व्हरता जाल्यार रडण्या तोंड ते आमी शांत रुपार घेवन मुखार वता जाल्यार शांत रुपार आसता। तशें आमी कशी काण घेताची तशी आमगे लायफ लीड करूं जाता म्हणून शिल्पीन आमकां तें दाखयलां। आतां आमी भितर वचून पळोवया। हे पळय आमकां सायडा दिसता पळय हांगा दिगा दिग आसा। हें पुरो एक्चुअली फुडें बॅम्बूचें शिल्कय मागीर 200 BC नंतर ते पुरो डॅमेज पळय हांगा इंटरलॉकिंग सिस्टम आसा। खंय सिमेंट यूज करनी पुरो एकडे तेकडे इंटरलॉक करून आसा। आम्ही तो पळयलेले स्तूपाचे हांगा वयर चडल्यार एक राउंड काडूं जाता। हांगा सुकून आमकां थंय दिसचें ते गुड्ड विंध्याचल। हांगा देखून ते घाट सेपरेट जाता, ईस्टर्न घाट आनी वेस्टर्न घाट। आम्ही तो पळयलेले स्तूप आसा 4 मनशांक हात मारलेले पळयलेले ते स्तूपाचे वयर दुखून मागशी वास्त पळयाची ताची केतवण पळया कितें सूक्ष्म आनी कितें चंद आसा। हे केतविलेले हे गेटा निमित्त हे आतां वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जाला। इतले सूक्ष्म सँडस्टोन आ रे तेन्ना काला रे तांणी कितले चंद करून केतविला पळयाची पळय ताजी ओरिजिनल प्लास्टरिंग। हें कशें केलेलें काय म्हळ्यार विंगड दाळीचे उद्दाक आनी बिल्वाचे आमगेले बिल्वपत्र म्हणटा पळय ताजे फळाचे गम्मा आनी बेंडाचे उद्दाक चुन्नो हे पूरा मिक्स करून कसं की हर्ब्स हे ते पूरा मिक्स करून ताजे गम्मशी करून केलेलें काय हाजी प्लास्टरिंग पूरा कंप्लीट करून नेक्स्ट आमी बोपाला बार सरलीची